तुका शीच चेरूल आसा. वचोया 2 तिमोथाक 1:7. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो बेजूत करिना. एक वस्त तुवें भिवंक फावना ती तालनी. जायतोच लोक चिंता, जर म्हाका तालनी येनासली. बरें, तुका तालनी येतली. तुका तालनी येतली जागो रावंक जेन्ना तुका न्हिदोंक जाय, आनी न्हिदोंक जेन्ना तुवें जागो रावंक जाय, आनी तुका न्हिदोंक जाय तेन्ना जागो रावंक. आमकां सगल्यांक तालनी आसताच. पूण आमच्या तालनेक ना म्हणूं येता जर आमी ना म्हणपाचो परिणाम कितें जायत तो समजत जाल्यार. परिणाम आसात. 2 तिमोथाक 1:7. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन बोदता. देवाक जर आमी बळीच जालेले, विस्वाशी, ताका जर आमी ताचो पुरो विस्वास दवरलेलो, पूण ताणें आमकां उर्बा दिल्या शक्ती आनी मोगाची आनी शांती आनी संतुलित अवस्थेचें मन आनी ताणें आमकां कितें दिलां? कितें? शिस्त. देवान आमकां आदींच शिस्त दिल्यात. तर आनीक म्हणून फायदो ना म्हाका शिस्त ना, म्हज्यान स्वताचेर ताबो दवरीन हेजो. परत तें तुज्या तोंडांतले भायर सरोंक दिनाका. जर आनी त्या भागान स्वताचो शिस्त सांबाळूंक तयार ना तर आमी फकत तें सांगूंक जाय, हांव तें करची ना, म्हाका तें करूंक नाका. बरें, तुमी सगळ्यो ताल्यो मारिनात, पूण हांव ते मातशें आगोड आसा. आमकां कठीण कामांक नेमल्यात. आमकां आपयल्यात आनी नेमल्यात आनी बासयल्यात कठीणायेक पवित्र आत्म्यान. हांव म्हणटा तें समजल्यात देखूनच आमकां ती ओगली शक्ती उत्पन्न जाता. आमी कठीण वावर करूंक आनी कठीण वावर, आनी तरी आमच्या तोंडान हांसो हाडूंक. आनी जेन्ना आमी कठीण वावर कुशीन कोत्तात, आमच्यान तरी दुसऱ्या लोकांक पावोन म्हणो येता हें घे देंवचारा, तुका कशें दिसता. आमी देवाचें आयकनात तर परिणाम भोगचो पडटलो. म्हाका केन्नाय अशें दिसता की पातका विशीं आमकां आनीक इल्लें प्रवचन जाय. आमकां पातका विशीं देवाची नीट आनी पातकाचो परिणाम आमच्या जिवितान. जेन्ना देव म्हणटा कितें करी नाका तो थीर उलयता. तो एक पवित्र सुचना कशी न्हय, तो एक मानामेंत. करिनाय म्हणजे करिनाय. आमेन. आनी म्हाका दिसता केन्ना आमी तें विसरोंक पडटात. आनी आनीक एक वस्त जी देवानी म्हाका चिंतूंक लायता की लोक आतां ना पवित्रकायेन भिरांत देवपणाची फिरान ना. हांव वायट वाटेन देवाक भिवंक जाय म्हणना. हांव उलयतां एक मानाची भिरांत, देवाची आज्ञा पालिना जातोच भिरांत. ताका परिणाम आसतात. पळोवया रोमकारांक 6:21. परिणाम. तुमी जाणत स्वताचेर ताबो ना तो जिवीत निराशी आनी गोंडोलाचें जाता म्हूण. रोमकारांक 6:21. तुमकां आतां लॉस दिसता त्या कुटुंबाचो तुमी तेन्ना कसलो फॉल काडलो, मरण शेवट तांचो. आतां हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता. इतली वर्सां तूं पातकान जेलो क्रिस्ताक घेवच्या आदीं, तुमकां तांतलो कसलो पूण फायदो जालो? कांय ना. एकूच वस्त तुका मेवलें तें निराशीपण. तुका थोडे कुडीचे दादोसपण मेवलें आयरान पयरान. पूण खोल भितर ताची खरी सजमुतायेन आमी निराशी आसलीं. तो देवाची आज्ञा मोडून आमकां कसलो फायदो मेलो ना. आमकां कांय मेलोंक ना, कांय ना, न्हय म्हूण आमकां मेळपाचो ना. वर्स 22. पूण आतां तुका पातकांतलो मेकलो केला देखून हालेलुया. सगळीं म्हणत आमकां पातकांतली मेकली केल्यात. आनी देवाचे गुलाम जाल्यान, देवाचे गुलाम.
म्हाका तें आवडटा. हांव आनीक देंवचाराची गुलाम न्हय. तुका तुजो इनाम आतां पूर्णतायेन मेवला आनी ताचो शेवट सासणाचें जिवीत. तूं जाणय पवित्रताय खरेंच एक इनाम म्हूण. तूं जाणय कित्याक अपराधी ना जावप आनी फॉर्बोन पडचो ना हाची कीन आनी कांय व्हरतें ना जें कितें कोत्ताय जें तूं करूंक फावो ना म्हूण. तूं जाणय वो वस्तू ज्यो तुवें करूंक फावो नाय आनी तूं कोत्ताय ज्यो वस्तू तुवें करूंक फावो ना हाचे परस वायट आनी कांय ना. तर पवित्रपण खूड एक इनाम. आतां फुडलो वर्स 23. पातोक दिता तो मुशारो जावन आसा मरण. त्यो दिता तें फुक्याचें देणें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें एकवटान सासण्याचें जिवीत. आतां मरणाची खबर जे भाशेन थंय केल्या ताचो अर्थ न्हय की स्वास घेवपाचो आनी बंद करूंक. तो अर्थ न्हय. ताचो अर्थ तुज्यान चिंतिनेचो तितलेंय निरासपण. आतां तूं जाणय हांव सोत उलयतां. हांव जाणो आयज हांगा लोक आसा जे रोलचो टीव्ही पळयता उपरांत रेकॉर्ड केल्लें आयकतात. तूं निराशी आसाय. निराशी लोक आजून इगोर्जे वेतात. तूं जाणय हांव जाणो खुबश्या वेळाक हांव गेल्लीं खूब वेळाक म्हज्यान म्हजो इगोर्जेचो मुकळो घालून म्हणून देवा कारगा पूण इश्ट हांव निराशी आसलीं. आनी निराशी लोक दुसऱ्या लोकांक निराशी करता. ती तोच बी तोरी कोत्तात. आनी एक भाग तुज्या निराशीपणाचें हांव फकत बोल घेवन हें म्हणटा. एक भाग तुज्या निराशीपणाचो तुका शिस्तीकाय आनी स्वताचे ताबो ना म्हूण तूं कोत्ताय. आतां तुज्यान बसोन म्हाका निरपराधी म्हूण पळोवं येता. हांव ह्या भागान आसलेल्यांक मातशी भितरे करिना. हांवें जाणा जावंक तुमकां विचून काडूंक ना पूण आतां म्हाका तूं अपराधीशी दिसतात. ना आमी हें सोजमोंक जाय. तुमी कांय जाणां दुखी आसात कित्याक तुज्या जिवितान कांय भाग आसात जंय तूं वस्तू कोत्ताय ज्यो खरेपणी तुका करूंक नाका आसल्यो ते बदलूंक तितलें कठीण जावपाचें न्हय. फकत थोड्या शिस्ताची गरज. तूं जाणय देवा थंय बरोबर वेळ सारूंक जाय. वय इतलें कठीण. हांव कितलीं कामान रेवरलेलीं. कामान कसल्या कामान? तुका दिक्की कोत्ता तसल्या? परे तूं जाणय हांवें वरस जालें म्हज्या बँकाचो बूक अपडेट करूंक ना. म्हाकाच खबर ना म्हज्या दुडवांचें कितें जाता. पूण बँकान फोन केला सांगोंक चॅकूय परत येता म्हूण हाची म्हाका सजमोनी मेलो ना. पळय तुमच्यो गजाल्यो कश्यो म्हाका कळटात. तुज्या घरान एक वस्त सोडल्यार मेवना. सगळ्या वस्तूची रास आसा. तुका खबर ना खंय कितें पडलां तें देखून तुका जाय केन्ना वचोन आनीक एक हाडूंक. तुका हांव नाका बॉल्कान पासून भायर आयिल्लें. आतां चलात. तुमी कितलीं जाणां कबूल करतात हांव सोत सांगता म्हूण. हांव तुमचो मोग कोत्ता. हांव तोच बीत कोत्ता तुका आदार दिवंक. आयज सकाळीं हांव तुका उमेदीर धरूंक कोत्ता. थोड्यो वस्तू आसात जाच्या बदल आमच्यान कांय करिनेचो पूण ज्या वस्तू बदल आमच्यान कितें करूं येता गरज तो करूंक. आनी हांव तुमकां सांगता 60%, 70% आनी 5% घडयेक अदीक जायत. घडयेक तुमच्या प्रश्नाचे 1% सुटावे करूंक जातले जरी तूं दिसाक एक वद वर सारल्यार. देवा म्हाका तुजी गरज. हांवें सेर्मा आयकलो, टी-शर्ट घेतले, सेमिनाराक गेली आनी आजून हांव गोंडोलान आसा. देवा म्हाका तुजी गरज.
देवा तुवें म्हाका आदार दिवंक जाय. जर तूं म्हाका बदल ना तर हांव केदींच बदलचो ना. आतां देवा तुवें म्हाका सांगलां तें काजार तोगो दी आनी हांव नकलो म्हज्यान तें करूं येता जाल्यार. तुम्ही कित्याक आसतात? ताची तुमकां गरज. म्हाका देवा सांगाता वेळ सारूंक जाय पूण हांव देवाक म्हजे वळेरीन बसोंक सोदतां. दोन्या काकूत कर. आमी देवाक आमचे वळेरीन बसोंक फावना. आमी आमचे पुरे जिवीत देवा भोंवतणी बसोंक जाय. पयले सोडून काड ताची राजवटकी आनी प्रामाणीकपण. तूं आनी हांव बरे भाशेन जाणो म्हणजे तुमी काय जाणा थीर म्हजे सवे आसात आनी तुमी जाणना खंय आसात ती आनी तूं म्हणटा वय वय देवा कारगा. पूण म्हज्यान तुका सांगूं येता कोडीक लाखांनी लोक टॅलिव्हिजनान पळयतात ती आसात आनी तूं बरें इगोर्जे वेता पूण तुका खबर पासूना तुज्यान क्रिस्तांव सवय एक लागशिल्ली ताची सैरीगूच जोडूंक जाता म्हूण. कित्याच्या मुखार तुज्यान वेल सारूं येता म्हूण तुज्यान ताचे कडेन उलोवं येता. केस कशें उलयता ते दुडवांचें कितें कोत्ताय आनी तुज्यान ताच्या मुखार रावन म्हणूं येता देवा तुजे विणे हांव कांयच न्हय आनी तूं सोत मानिनेचो तसलें बदलप तुज्या जिवितान जाल्लें पावलेलें. देवा लागीं फकत इगोर्जे वचोन धर्मीक जावच्या सोडून आनीक जायतें आसा. आमकां इगोर्जे वचोंक जाय पूण आमी कोणाचेर परिणाम करिना. जर इगोर्जे भायर आमी ती शिकोन वरोन तुवें भायर वो जिवीत सारूंक जाय तें शिकल्या बगर तुवें खरो अंतर दिसती पडटा. संवसारान इगोर्ज उजार आसलेली जिवान भरलेली पळोवंक गरज बांदलेली आरपान केलेली बऱ्या सांतुलीत अवस्थेन. आसोन शिस्त आनी स्वताचेर ताबो. दूख दिसता पळोवंक कितलीशी देणी शिस्त ना जावन विबाडून गेली. तें पळोवंक एकदम वायट दिसता. गडो खंयच वचपाक ना ताका पोटो घालिना तर ना तर तो असोच शेतान जोंगली कसो धांवतलो. नायग्रा बिलची शक्ती दिवंक पावना तो बांदून घेना जाल्यार खंयचो जीव वोत जावपाक ना. ताका दिशा शिस्त आनी अर्पण ना तर. हांवें वर्सां जालीं हें शिकलें. हांवें 80% म्हज्या जिविताचें मोदर 2 व्हडल्या देण्यांनी अर्पण केलां. कित्याक तुज्यान सगळ्यांच आनी कितेंच पूर्णतायेन करिनेचो. तुमकां कांय जाणांक कितले व्हड सापलेले कार्यावळी आसात की तुका त्यो कसलो पूण सहयोग दिवपाचो दोशेर आसात. तुका घरा पासून वचोंक नाका कित्याक तुका पळोवंक नाका तुजे व्हड संपलेले कार्यावळी. चलात आतां. तुवें कित्याचेर पूण थीर रावंक जाय. तुवें सुरू केलां तें संपोवंक जाय. तुवें करूंक जाय तातूंत तें दोन मन घाल. पळय तुवें जे देनांनी कसली आनी ती उजार कर. तुका खबर आसा कितले सहयोग हांवें नाकारूंक जाय. हांवें करूंक जाय त्या कामाचेर हांवें दान मन दवरूंक जाय. ओ देवा सगळेच कामान गुंतल्यात. भाव कसो आसाय? हांव कामान गुंतला. 6 म्हयने जाले खबरूच ना काय कामान आसा. पूण तूं फलादीक जाला. देवान आमकां कामान गुंडूक आपोवंक ना ताणें आमकां फुलादीक जावंक आपयल्यात. थंय अंतर आसा. घरा वच आनी तुज्या सांगाता भासाभास कर. तुज्या सांगाता तूं भासाभास करिना तर हांव सगळो वेळ म्हाकाच भेटता. एक दीस हांव सेंट लुईसांत भायर गेली 7 दिसांक म्हज्याच बरोबर भासाभास करूंक. हांव खूब गोंडोलान आसली. जायतो वेळ लागलो. तूं ओगी रावल्यार अजाप जातलें. देव तुका दाखयतूच तुज्या जिवितान कितें सारकें ना तें पळय. ताच्या लागीं उलय. बंद कर. सगळ्याक विचारपाचें तुवें कितें करूंक जाय. तींच नकलो ती कितें कोत्तात ती. चलात आतां. चरित्र एक शिस्त आसलेल्या मनशाचें एक ल्हान परीक्षा घेवया. पयले सुवातेर एक शिस्तीचो मनीस गरज करुया मुखार वेता. गरज आसा ताची परस ते अगले कोत्ता. फकत जियोंक ते सदांच ओदीक कोत्तात.
ते कामाक 5-10 मिनिट आदी येता. ते वेळार थंय येना आनीक एक 5 मिनिट टॉयलेटान सारूंक, आनीक एक 5 मिनिट जेवणाच्या सालान, आनीक 10 मिनिट सगल्यांक आदोस करूंक, आनी मागीर ते कामाक लागतात 8:20. पूण अपेक्षा धरून कोणें तांणी विबाडलेल्या वेळाचो दुडू फारूक करूंक. वय तूं आसूंक जाय तितलो खुशाल आसचो ना. पूण हांव सजमता तुका थिरपण आसता. ना आतां हें करूंक गेल्यार हांवें घर वेगीं सोडचें पडटलें. म्हणजे हांवें वेगीं न्हिदूंक वचचें पडटलें आनी तें करूंक चड कठीण. तूं जाणय कोणी मनीस सो आयज हांगा आसा तो तुज्या आनी देवा मोडे कबलात कोत्तलो. जावंक सगळे परस जाता ते पशी शेरिस्त मनीस जावंक. हांव आव्हान कोत्ता एका वर्सा उपरांत परत येवंक हांगा आनी तोचवीत करूंक. म्हाका सजमोंक तुजें जिवीत तशेंच आसा, कित्याक अशें जावचें ना. तें खुबूच मुदार जातलें उदरगतीन. आमचो प्रश्न सादारणपण जावन आसा. मातेव 25, 10 आंकवार वस्तुऱ्यो, 5 मूर्ख, 5 शाण्यो. ती सगळीं रावतालीं न्हवरो येतलो म्हूण. ती रावतालीं जशें आमी रावतात क्रिस्त येतलो म्हूण. 5 ज्यो मूर्ख आसल्यो तांणी ओगले कांयच करूंक ना. 5 ज्यो शाण्यो आसल्यो तांणी आपल्या दिवलांक जाय तितलेंच तेल व्हरोंक ना. ओगलें तेलूय तांणी व्हेलें. बरें, आतां कितें जाता? जेन्ना न्हवऱ्याक उशीर जालो थंय पावोंक तांणी चिंतलेल्या परस तेन्ना 5 मूर्ख आसल्यो ताच्यो दिल्यो पावलेल्यो. हांव तुका सांगता, जर देवा बरोबर तूं वेल सारिना तर तुज्यो दोल्यो पावलतल्यो. तुमकां तेल आसचें ना. तेल एक खुना पवित्र आत्म्याचें. आमकां तेल उरलें जाल्लें नाका. जे तांकां घडलें तेंच लोकां सवें घडटा. 5 मूर्ख जांच्यो दिल्यो पावललेल्यो त्यो 5 शाण्याशी वचोन म्हटलें, आमकां तुमचें थोडें तेल दियात. ती कांय करिना. सदांच कोण कोत्तात ताचेशी वेतात आनी तांकां जाय तांणी आपलो सांबाळ केल्लो. दुसऱ्या लागीं आसा ताची निर्दय करूंक बंद कर. जो तुका करूंक नाका तांणी केलां तें. तुजी सपनां सपनी पाती मोगे. वय म्हजें घर तुज्या घरा भाशेन साप आसलें तर वय तो साप कर. हांव रिणान मेकली जाल्यार पुरो. बंद कर वस्तू घेवच्यो आनी तुजी बिलां फारीक कर. वय पूण तें केलें तर म्हाका जाय तो वेल कांय घेनासतना रावचें पडटलें. देवानी म्हाका म्हज्या जिवितान एक पावटी तशें करचें पडलें. जेन्ना तूं जोडटाय ताचे परस ओगलें मोडल्यार. ओ वय. आनी जेन्ना तुका जिरवोन जायना तितलें तुवें जेवल्यार. दोन्या तूं चिंताय सांगोन कोबार जालें गाय. तूं म्हणची आतां जॉयस देवाक पडोंक ना हांव कितलीं न्हिदतां आनी कितें जेवता तें ताका तसलें पडोंक ना. म्हाका गंभीर प्रश्न आसा तिश्टा. पूण तूं जाणय धाकटे कोले दाकांची वाल पिड्यार कोत्तात. आतां म्हाका जाय तुका सांगोंक, जर आमी ल्हान वस्तूंनी देवाची आयकना तर व्हडल्या वस्तूंनी आमी देवाची आयकोवची ना. तो जो थोड्या विशीं विस्वाशी रावता ताका जायत्याचो हेद्देरी कोत्तलो. पवित्र आत्म्याच्या आवाजाक पाल दिवंक शीक. एक बरो व्यक्ती जा. तूं ह्या सुमाराक हॉटेलान रावता. कितलीं जाणां हॉटेलान रावतात हांगा? बरें, तूं हॉटेल सोदतना थंय कचरो सोदिनाका फकत आनी कोण तो साप कोत्तलो म्हूण. हांव म्हणना तुवें वचोन खाट सारकी करूंक जाय आनी सगळो कचरो भायर व्हरोंक जाय आनी चेद्रां आदी भरूंक जाय.
तर एक पावटी आमी आमचे हॉटेल रूम सोदता आनी आमी जायत्याच हॉटेलांनी रावतात. आमी थंय आसलेले सगळी राईट बंद कोत्ता. कित्याक म्हाका दिसता जर हांव त्या हॉटेलाची दोनी आनी मॅनेजर आसली तर म्हाका तें आवडपाचें. तर आमी जर कितें दुसऱ्या थाय करीत जें आमकां जाय आनी आमचें सवें केल्लें ल्हान वस्तू. आनी तूं जाणूय केन्नाय आमी इतले सामान्य जिवीत जियेतात आनी असलें सादारण जिवीत जिवन आमकां परत शिकचें पडटा कितें बरें पळय तें. जेन्ना पयलींच आमी आमची मिनिस्ट्री सुरू केली 20 हांव विसरली कितलीं वर्सां फाटीं. शाळेंत तूं जाणूय कितलीं वर्सां जालीं? 26 म्हाका दिसता. आनी 10 वर्सां त्या आदीं हांव शिकयतालीं तर जायतो काल जालो हांव शिकयतां. 3 वस्तू देवान म्हज्या काळजान घातलेल्यो. ताणें म्हटलें, तूं कितें कोत्ता तें चड बरें कर. तुज्यान तें सारकें करी नजो जाल्यार तें करिनाका. प्रामाणीकपणाचो मनीस जा. तूं लोकांक कर म्हणटा तें तूं कर. आनी तुज्या काजारांतलें, तुज्या घरांतलें आनी तुज्या मिनिस्ट्रींतलें भायर दवर आनी हांव तुका आशिर्वाद दितलों. तें कठीण न्हय. आनी हांव खरें वर्सां जालीं तोच बीत कोत्ता तें करूंक आनी तूं जाणूय आमी बरीं आसात. तुज्यान म्हणून येता म्हाका दिसता आयज आमकां येस मेवलो. बरी रीत सांबाळ. तूं भायर शॉपिंगाक वेतोस आनी कांय कापडां तुवें चुकूंक खाला उडयत तर ती सोडटाय वो तूं काडून परत हँगरार लायताय. आनी घडयेक तूं मातशें मुखार वेता आनी जमनीर कितें पडलां जें तुवें उडोवंक ना तें उखलून ती उखलताय तूं तें परत दवरता. तूं तुजो बाजार केलो ल्हानशा. तुमी कितलीं जाणां बाजाराची गाडी परत दवरतात? आतां तूं मामा जॉयसाचें आयकता. म्हाका 2 वर्सां लागलीं देवाची आज्ञा पालोवंक ती बाजाराची मेली गाडी परत घालूंक. 2 वर्सां निबितां सारलीं. चड थंडी आसा, चड गरमी आसा, म्हाका उशी जाता. आनी म्हज्यान तुका सांगूं येता त्या बाजाराची गाडीची तितली खबर ना. देव म्हाका शिकयतलो कशें बरें तें करूंक. चल आतां कोणा लागीं उलयता? वय ताका शिस्तीची गरज. ताका स्वताचेर ताबो आसूंक जाय. हांवें तें कित्याक करचें आनी कोण करिना? वय देखूनच तुवें तें करूंक जाय कित्याक आनी कोण करिना म्हूण. आमी उजवाड संवसाराचो. चलात दिवे पेटोवयात. संवसारान भायर वचून दिवे पेटोवयात. हांव एका दुकानांत गेलें आनी 2 पार मोच्यांचें आनी एक पर्स घेतलें आनी हांवें 2 पर्सां देखलीं कित्याक ते 2 मोच्यांचे सोंपताले आनी हांवें शेकी 2 पार मोचे आनी एक पर्स घेतलें आनी शोय केलो दुसरें घेना जांग आनी घरा पावतोच त्या चेड्यान 2 पर्सां चुकून पॅक केलीं आनी म्हाका चार्ज करूंक ना. तर आतां म्हजो वेल म्हजें दुडू. मोडून एक बरी मनीस जावच्याक जे देवान जाय हांवें जाल्लें एक प्रामाणीक मनीस हांवें वेल घेवन पेट्रोल उजार करून परत वचोंक जाय आनी ताका तें पर्स परत दिवंक जाय. पूण कितें जाता दर एक पावटी आमी कितें बरें कोत्तात देव आमकां इनाम दिता. तुका खबर आसा कितें विसरता तो कितें ती सोडून दितात आनी दूख जें तांच्या जिवितान येता हे सगळे ल्हान वस्तूंक लागून. तुमच्या कितल्या जाणांक थोडो वस्तू चिंतूंक जाता जाचेर तुवें इकलो दवरूंक जाय. आनी शेकी म्हाका सांगोनी की एक शिस्तीचो मनीस न्हय शिकता आपल्याक कशें ना म्हणचें तें पूण दुसऱ्यांकूय ना म्हणूंक शिकता जेन्ना गरज पडटा. तुमी कांय जाणां दुसऱ्यांक तुमकां मूर्ख करूंक दितात. तूं इतलें थोकला आनी तुजें भार आसा कित्याक तूं लोकांक खोशी करपी तसलें जालां आनी तूं चिंताय तुवें सगळें करूंक जाय जें सगल्यांक जाय तुवें केल्लें ती बरी आनी खुशाल जांक पूण तितल्या म्हणसर तूं काबार जायत वेता. आतां खंयचो भाग हांवें विचून काडचो? वय थंय मायार म्हाका दिसता तुका चलात हें तुमकां पूण हांगा सकल आसात तुमकांय.
तुझ्या दुसऱ्या मनशाक तुझें जिवीत चलोवंक दिना असो तुवें शीश सांबाळूंक जाय. देवाक जाय तेन्ना वय म्हणूंक जाय आनी ना जेन्ना तो ना म्हणटा तेन्ना देवाक जाय तशें कर. आनी ह्या बद्दल कोण रागार जायत तर तो तांचो प्रश्न, तांचे आनी देवा भितर. तुका जिवंक जिवीत आसा, तुका शक्ती आसा, तुका देणी आसात, तुका रोचपाचे गूण आसात. आतां गरज तुवें त्या मार्गात चलोवंक जो मार्ग देवाक जाय तुवें चलोवंक, तातूंत देवाक जाय तसो तुज्यान जावं येता. तुमी कितलीं जाणां चिंतात घरा वेतोच तुमकां मातशें होमवर्क आसा? बरें, सगळीं उबी रावया. वय तुमी जाणत सगळ्यांक गरज आमच्या जिवितांत संतुलीत जावपाक. संतुलीत जावप चड गरजेचें. म्हणजे सगळ्याचे सगळें कर पूण कितल्याचेंच चड करिनाका. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.